कांतार म्हणो गरीब वायलन वाजोवपी आसलो, रोजार करूंक तो चुकोनासलो. एक दीस भुकेन आनी तानेन इगोर्जेन भितर सरलो, सायबिणीचे इमाजीक पळोवंक उरलां तें बेश्टें सांगता. हें गीत एका गरीब बायलन वाजोवप्याचें, जो भुकेन तानेन इगोर्जेन भितर सरलेलो, सायबिणीचे इमाजीक पळोवन मागणें करपाक लागलो. अजाप घडलें आनी तें अजाप हें, सायबिणीच्या पांयांक भांगाराचो मोचो आसलो. सायबिणीन पांयो आलयलो आनी मोचो ताच्या हातान पडलो. भावार्थान मागतल्या ह्या गरीब वायलनिस्टाक सायबिणीन आपलो भांगाराचो मोचो दिलो. एंड्रू, तुज्या हातान पडल्यार तूं कितें करपाचो? आयज तूं वायलन वाजयता. सायबिणीन मोचो हातीन दीत जाल्यार कितें करपाचें आमी? तें जाल्यार गरीबसाणीन, भूक लागलेली आसा, तान लागलेली आसा, घरची परिस्थिती बरी ना, कितें करपाची? तुमी कितें करपाची तें कुशीन दवरया. हो गरीब बायलनिस्ट बेगीन बेगीन तो मोचो घेतलो आनी शेटाशी धांवलो, भांगार शेट. आनी तेका तेणें मोचो विकलो पयशे घेवपाक. मोचो केल्लो तोच शेटवो रोखडोच ताणें वळखिलो की हो मोचो सायबिणीच्या पांयांक केल्लो. हो हाचे लागीं हो वायलनिस्ट इगोर्जेन वाजयता आसतलो, चोरून घेवन आयला आसतलो. बेगीन बेगीन पुलिसेक फोन मारलो. पुलिसेक फोन मारताच पुलीस पावले. रोखडे धरलो आनी ह्या वायलनिस्टाक वयलो जुइजा मुखार उबो केलो. सायबिणीचो मोचो चोरला, इगोर्जेन काम कोत्ता, इगोर्जेन वाजोवपी, आनी सायबिणीचो मोचो चोरला. जुइजान आनीक वगत करूंक ना. फाशीचो ताका हुकूम दिलो. वायट केल्लें तेणें, चोर तो, खास्त फावो ताका? वय ना, कितेंय तरी म्हणत ना. तरी पूण फाशी पडली आनी ताका फाशेर मारुपाक खंय व्हरपाक लागले. वयता आसतना तेच इगोर्जेर लागचे आनी मुखाल्ल्यान वचपाक पडटालें. लास्ट वीश, म्हाका एक निमणें गीत सायबिणीक वाजोवपाक जाय. ग्रांटेड. येयलो भितर, तेच सायबिणी मुखार परतून दिमी घातली आनी लोकूय जाय तो जमा जालो. पयलीं जेन्ना मोचो हातीन सायबिणीन उडयल्लो तेन्ना कोण येवंक नाहलेलो. आतां फाशीर मारपाक वयता जाय तो लोक आसलेलो. चोर 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 म्हण, इगोर्जेन मोचो चोरला सायबिणीचो म्हणून. होय लोक सगलो एकठांय जालो. पादविगार आयलो आनी ताणें आपलें निमणें गीत वाजयलें आनी सायबिणी मुखार रडूंक लागलो. कित्याक कांयच करूंक ना हांवें आनी म्हाका फाशी पडल्या. कोणाक लागून? कोणाक लागून? सायबिणीक लागून. सायबिणीन पांयो आलयलो, मोचो उडयलो आनी हांव त्रासान पडलो बसलेलो कडेन. फाशी. आनी जेन्ना रडटालो तेन्ना सायबिणीन खंय आपलो दुसरोय पांयो आलयलो आनी दुसरोय मोचो ताच्या हातान पडलो. पादविगारान कितें करपाचें? पादविगारान पयलें, लोकान पयलें, ताका फाशीर घेवन वयताले त्या पुलिसांनी पयलें. कितें करपाचें आतां? आनीक एक फाशी? ना. तेन्ना पादविगारान हो मोचो काडलो आनी ताकाच दिलो. आनीक ताका फाशीर जो मारपाचो आसलो परतून कोर्टान व्हरून जुइजान ताका फाशी दिल्ली ती बा इज्जत बरी कर दिया जाय म्हणून ताणें बीन आपली ऑर्डर दिली. भाव भयणीनो, कैदी जावप आनी कैदी जावन खास्त घेवप हें सोंपें न्हू. पाप साहेबाचेर कोणें खंय गुडी मारलेली आनी पाप साहेब पूण मरूंक ना तेन्ना. पाप साहेब जुवांव पावल दुसरो आनी आपणाक जाणें मारलेली, गुडी मारलेली, ताका भेट करूंक गेलो. तेन्ना त्या मनशान पाप साहेबा लागीं भोगसणें मागलें की आपणें चूक केली साहेबा. आनी असल्या वेळार पाप साहेबान खंय ताच्या भुजाचेर हात दवरून ताका म्हणलें, माय फ्रेंड, डोंट वरी, वी आर ऑल प्रिजनर्स. द डिफरन्स इज यू हॅव बीन अरेस्टेड, आय हॅव बीन नॉट. तुका धुल्ला आनी भितर घातला,
म्हाका आजून धरूंक ना, तूं सांपडला, हांव आजून सांपडूंक ना. पूण आमी सगळे कसलेय ना जाल्यार कसलेय बणकणींत आसांव. वी आर ऑल प्रिजनर्स. हें पाप साहेबान म्हणलेलें उतर आयज आमी आमकांच लावपाक जाता काय. आर वी प्रिजनर्स? आमी कैदी? आयचो दीस कैद्यां पासत आनी प्रिजन मिनिस्ट्री आसा, बणकणीचो वावर जो आसा ताका भेटयिल्लो आयतार. भाव भयणीनो, सुरवातेक म्हणलां तशें 4,88,500 प्रिजनर्स आयच्या दिसाक आमच्या भारताच्या वेगवेगळ्या झेली ज्यो आसात तातूंत आसा. 4,88,500 तो नंबर वयर चडटा देंवता, थोडे सुट्टात, थोडे आनीक नवे भितर येतात. अंडर ट्रायल्स, कन्विक्ट्स म्हणटात ते जे मारपाक व्हरपाक वो लायफ इम्प्रिजनमेंट वो तांकां खास्त दिल्ली आसा ते. जाल्यार हे सगळे जे आसात तातूंतले आमी जाणाव सगळेच घडये चोर न्हू, सगळ्यांनी पातक करूंक ना. थोड्यांक बेस्ते घातलेले आसात. फादर स्टॅन स्वामी हाचो उगडास आमकां आसा. वायट कांय करूंक ना, बरें करपाक गेल्लो, नीत सांबाळपाक गेल्लो, सरकारान काडून भितर घातलो आनी भितर घालूनच मारून उडयलो. बणकणींत व्हरून जायत्या जाणांचो हे भाशेन जिवूय काडला. जे कोण सोत उलयतात, स्वता पासत उबे रावतात, तांकां असलें मरणूय फावो जाता. आयच्या सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, आयच्या वाचपांनी करून आयच्या दुसऱ्या वाचपानूय आमी आयकलां, रोगोत वारो पासून तुमी साक्षी दिवपाक जाय, गवाय दिवपाक जाय. फादर स्टॅन स्वामी आनी हेर कैदी जे आसात तांणी तशें केलें. आयज 14 ऑगस्ट आनी सेंट मॅक्सिमिलियन कोल्बे हाचो आमी उगडास करता. सेंट मॅक्सिमिलियन कोल्बे तो यादनीक कसो ताकाय दवरलेलो, दुसऱ्यांक जेन्ना दवरलेले हे नाझी कॅम्प जे आसले तातूंत तांकां बंद करून दवरलेले. आनी ताची काणी आमी जाणाव, परतून सांगना. दुसऱ्या एका कैद्या पासत तो आपूण मुखार सरलो जीव दिवपाक आनी ताचो जीव काडलो. बणकणींत आसतना ह्या सगळ्या कैद्यांक ताणें जेजू दिलो आनी ह्या पासत ताका भाग्योन म्हणून पाचारलो आनी कैद्यांचो आस्कारी सगलो प्रिजन मिनिस्ट्री जी आसा ताचो तो आस्कारी. तर भाव भयणीनो, आयज आमचे मुखार देवाचें उतर असली बणकण आनी बणकणींतलें भितर सरप भायर सरप दवरता. आयच्या पयले वाचप आमी आयकलां जेरेमियास प्रवाद्याचें. जेरेमियासाक कैदी केलो आनी कैदी केलो तोय कसलो जागो, बरी झेल न्हू. आतां आमची सगळ्यांहून भारतांत व्हडल्यांतली व्हड झेल आसा ती तिहार झेल. आमच्या गोंयांत झेल आसात ती पयलीं आग्वाद आसली ती आतां बरी व्हडली केली आनी ती कोलवाडे वयली. कोलवाडे व्हडली झेल केल्या. ती पळोवपाक जाय जाल्यार कैदी जावन वचपाक नाका, केन्ना विजिटाकूय वचपाक जाता. वसात आनी पळयात केन्ना विजिटाक. चोर नागोवणे किरमीदोर जावन वचपाक रावनाकात. जाल्यार ह्यो बणकणी आसात तसल्यो बऱ्यो बणकणी जेरेमियासाक मेळूंक ना. ताका एक बांयत उडयलो आनी ते बांयत उदक ना, फकत रेबो, आनी त्या रेब्यान तो एके भाशेन फारोन उरलो. कारण कितें? कारण हे फुडारी राजाशी आयिल्ले जेरेमियासाक जिवेशी मारचो. आनी कित्याक मारचो? कित्याक तो संदेश दिता तो सगलो कोडू, बरो संदेश दिनात. सगळें वायट उलयता, पॉलिटिकल उलयता. प्रवादी तो, ताणें उलोवपाक जायना हे भाशेन. कितें उलयल्लो जेरेमियास? आमी गेल्ल्या थोड्या दिसांनी वा गेल्ल्या ह्या म्हयन्यान जेरेमियास प्रवाद्याची जी वाचपां आयकल्यात ती आमकां उगडास आसा. जाल्यार जेन्ना जुदाचेर बाबिलोनिया हो आसिरियेचो राजा जेन्ना ताचेर घुरी घालता तेन्ना जेरेमियासान म्हणलेलें हें झूज तूं जिखचो ना. राजाक सांगलेलें, जेदेकिया राजाक. तेन्ना दुसरो आनीक एक प्रवादी आसलो हनानिया. ताणें राजाक म्हणलेलें, वय वच झूज कर, तूं जिखतलोय, देव तुका जैत दितलो. आनी तेन्ना जेरेमियास प्रवाद्याक विचारलें आनी जेरेमियास प्रवाद्यान म्हणलें, ना, तूं जिखचो ना. सबमीट टू द योक ऑफ बेबिलोनियन्स, खालती जाव, सरेंडर कर. कित्याक ह्या झुजान आमचो जायतो लोक मरतलो, रोगोत वारोवतलें, तेची गरज ना. कित्याक
ही खास्त आमकां देवान दिल्या, कित्याक आमी निबोर मनाची जाल्या, आमी सुदरोंक सोदिना, आमी आमचें मन बदलूंक सोदिना, आमी वायट आसा तेंच करता, देखून देवान ही आमकां खास्त दिल्या. देव आमकां तांच्या हातान घालता. सबमीट टू द योक ऑफ बेबिलोनियन्स. आनी आमी जिखचे ना हें सांगलोलें देखून हे फुडारी मुखार येवन राजा लागीं मागलें. तो देशद्रोही, तो एंटी नॅशनल, तो आमच्या लोकांचें बरें चिंतिना, आमच्या लोकांचें वायट चिंत्ता, देशाचें वायट चिंत्ता, देशाच्या फुडाऱ्यांक तो कितें कितें म्हणटा, तो देवाचो संदेश म्हूण कोणें मानून घेवंक ना. आनी ह्या पासत ताका जिवेशी मारपाक जाय. धरलो, बांयत उडयलो. भाव भयणीनो, आमचो देव स्वता पासत उबे रावता, तांकां सोडिना. दुबाव बिरेत जायत्यांचें मरण जालां, जायत्यांक रोगत वारोवपाक पडलां, पूण तें रोगत वारोवपूय एक गोवाय. रोगताचो बावतिज्म घेवपाक वा रोगताचें स्नान घेवपाक हांव रावतां अशें जेजूनय म्हणलें. उदकाचें स्नान घेतलें, रोगताचें स्नान म्हणल्यार रोगतान गोवाय दिवप स्वताक. आनी हें रोगतान गोवाय दिवप जायत्या जाणांक फावो जालां. फादर स्टॅन स्वामी हाका फावो जालें, फादर मॅक्सिमिलियन कोल्बे हाका फावो जालें, आनीकूय जायते असले बोणकोणींतले मनीस आसात. जुआंव बावतिस्ताक फावो जालें. जाल्यार भाव भयणीनो, हें आमी करता आसतना आमकांच देवाच्या हातान घालता तेन्ना आमी हे बोणकोणींतले भायर सरूंक देवाच्यान जाता. जेरेमियस प्रवाद्या सवें अशें केलें. एबेद-मेलेक म्हणटा तो जुदेव न्हय, तो कोण आनीक भायलो, पूण राजाच्या महालांत आसलो. आनी ताणें जेन्ना हें पळयलें तेन्ना ताणें राजाक सांगलें, ह्या फुडाऱ्यांनी जें कितें केलां जेरेमियासा सवें तें सारकें ना. ताका बांयत उडयला, जेवण ना, कांय ना, तो थंयसर मरतलो, ताका काड. तोच राजा ज्या राजान ह्या फुडाऱ्यांक सांगलेलें तो तुमच्या हातान आसा. राजा तुमचेर कांय आड येवचो ना, जाय तें करात तुमकां. आयज जायत्या आमच्या लोकां सवें भोव करून जे कोण स्वता पासत उबे रावतात, उलयतात, निशेध मारतात वायटाचेर, अनितीचेर, तांचे सवें अशें जाल्लें आसा. आमचो सरकार म्हणटा जाय तें करात, आमी ओगी रावता. पुलीस जाय तें करतात, धरतात, उबारतात, बणकोणीन घालतात, भितर मारून उडयतात. सरकार ओग्गी, राजा आमचो ओग्गी. आजून जाता हे भाशेन. जाल्यार असल्या वेळार राजान ताका भायर काडचो पडलो. जेन्ना एबेद-मेलेकान ह्या राजा झेदेकियाक सांगलें ताका भायर काड, आनी ताका भायर काडलो. इंटरनॅशनल प्रेशर जाता म्हणटा ते भाशेन. तर भाव भयणीनो, आमी जरी तर स्वता पासत उबी रावता आनी उलयता, निशेध मारता, जें कितें वायट आसा ताचेर वायट येतलेंच, धमक्यो येतल्योच, नाटक करपाचोय दीस येतलो, मारून उडोवपाचोय दीस येतलो. पूण असल्या वेळार आयच्या दुसऱ्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन आमकां सांगलां, आमी धांवपाक सुरू केलां तें धांवत रावपाक जाय. भोव करून जीं कोण मुखार सल्ल्यांत बरें करपाक, उनीत काबार करपाक, निती पासत झुजपाक, लोकांच्या बरेपणा पासत वावरूंक, ओ जांचो हक्क एके भाशेन माडोवन चिड्डोवन उडयल्लो आसा तांचे पासत आवाज करूंक जीं मुखार सल्लोलीं आसात वेगवेगळे तरेन. थोडीं जाणां कोण प्रोटेस्ट करतात, कोण चिटी बरयतात, कोण उलयतात, जाल्यार कोण पॉलिटिकल रिंगानूय भितर सरतात. कित्याक थंय भितर सरना जाल्यार जे कोण आमचे कायदे करतात ते सगळे आमचेर आड वयता, तसले कायदे करतात. देखून जायतीं जाणां बरीं मनशां ह्या गेल्ल्या थोड्या दिसांनी आनी आतां हालींच्या दिसांनी आमकां दिश्टी पडटा, बरीं मनशां मुखार सरतात, एलिसावांक बसपाक मुखार सरतात. पूण चडसो आमचो लोक तांकां विचून काडिना. ती दुसरी गजाल. कित्याक आमी कैदी जाल्ले आसा. वी आर प्रिजनर्स. आमी कैदी जाल्ले आसा पातकाचे, आमी कैदी जाल्ले आसा त्या दुडवांच्या नोटांचे, आमी कैदी जाल्ले आसा गव्हर्मेंट जॉबाचे, आमी कैदी जाल्ले आसा आमचें जें इलिगल बांदलेलें आसा तें सारकें करपाचें. आमी कैदी जाल्ले आसा कित्याक जांच्या हातान पदवी आसा तांचे कडले आमी घेतलेलें आसा, तांचे उपकार आमी घेतलेले आसा वायट करूंक. आमच्यो फायली तयार जाल्ल्यो आसात, कैदी जाल्यात. पॉलिटिकल पार्टीज आसात तातूंत पासून आमकां दिश्टी पडटा ह्या वाटेन तान त्या वाटेन. कित्याक उडयो मारतात? ह्या वाटेन येना जाल्यार फायल तयार केल्ली आसा, घालता भितर, कैदी जाल्ले आसात.
जरी तर आसूं म्हणलेलें आनी जें कितें वायट केलां तें मानून घेवन जेलीन गेल्ले जाल्यार घडये कोलवाळचे जेलीन बरेशे आसले भितर सुसेगाद, वो तिहार जेल थंयसर सुसेगाद आसले. भारतांत जायत्यो जेली आसा तसल्यो. पूण जेन्ना ना म्हणलें आनी म्हाका ते जेलीन भितर वचपाक नाका अशें म्हणून आजून पासून कैदी जाल्ले आसात. चिंतपाक जायना, एक निर्णय घेवपाक जायना, एक डिसिजन घेवपाक जायना. दोळ्या मुखार वायट जाता पूण तोंड उगडूंक जायना. कैदी जाल्ले आसात, बोन पडलेले आसा. कित्याक ह्या मनशांनी आपणाकूच एके भाशेन विकून ह्या बणकुणीन आपणाक घातलेले आसा. तूं आसा थंयसर, तूं कसली बणकुणीन आसा तें तुवें एकल्यान चिंतचें. वेगवेगळे तरेन आमच्यान पळोवंक जातलें की वय हांवूय बणकुणीन आसा. आनी पाप साहेबान म्हणलेलें तशें फकत इतलें डिफरन्स, हांव सांपडूंक ना आजून. सांपडपाचेय दीस येतले, भितर वचपाचेय दीस येतले. आनी भितर जरी तर बणकुणीन वचना जाल्यार ही आमी आमचीच आमकांच बणकण करून दवरलेली आसा. सुसेग पिड्यार झेम पडना, दुसऱ्या मुखार उबो रावपाक तोंड ना, जें कितें जडलेलें आसा तें हावपाक पावना, बायल भुरग्यांक सुसेग ना. हें सगलें आमकां ताचो परिणाम कसो मेळ्ळलो आसा. आनी देखूनच आयचो विशय, हांव संवसाराक उजो घालूंक आयला. उजो म्हणल्यार आमकां बरें दिसता उजो घालपाक. जाल्यार जेजू आनी असली भास उलयता. जायते जाण हें आयचें शुभ वर्तमान वाचून एके भाशेन घुसपागोंदळाक सांपडलेले आसात. हें कितें उलयता जेजू? हांव संवसाराक उजो घालपाक आयलां, फूट घालपाक आयलां. जावपाकूच शकना. कित्याक जेजू मोग घेवन आयला, जेजू सोडवण घेवन आयला, जेजू आमचे मदें एकवट हाडूंक आयला, जेजू आमचे गोराबे घडूंक आयला. जाल्यार हें कितें म्हणटा जेजू? हांव उजो घालूंक आयलां. भाव भयणीनो, उजो आमकां पवित्र पुस्तकान जायते पावटी मेळटा. सदोम आनी गोमोरा जरी तर आमी उगडास करीत जाल्यार सदोम आनी गोमोरा कोरव्यांचो पावस आनी उजो घालून नाटक केलें. सदोम आनी गोमोरा पातकान बुडलेलें शार. इजिप्तकार जेन्ना इज्रायलीच्या फाटीक लागलेले आनी कशेंच आपलें मन बदली नासलें, स्टबन जाल्ले, तेन्ना तांचेरूय देवान उजो रोखयलो. तांकांय नाटक केलें. फायर एंड हेल स्टॉर्म तांचेर धाडले. एलिजा प्रवादी जेन्ना आपली भेट भेटयतालो तेन्ना हे दुसरे सैनीक आसले, 50 सैनीक, तांचेर ताणें उजो मागलो. ते काबार जाले उजो पेटून. जेन्ना मोइजेस त्यो 10 मानामेंट घेवन सकयल आयलोलो आनी लोकांन बाल देवाचो एक तो बैल केल्लो भांगाराचो, तांचेर त्यो टॅबलेट्स ज्यो हाडलेल्यो 10 मानामेंटाच्यो, तांचेर मारून उजो करून तांकां काबार करून उडयले. डिस्ट्रक्शन. उजो म्हणल्यार निसंटन हाडटा, लासून उडयता. आयज जेजू आमचें निसंटन कोत्ता म्हणटा काय, हांव संवसाराक उजो घालूंक आयलां. भाव भयणीनो, उज्याचे दुसरेय भाग आसा. उजो शुद्ध करता. ह्या पासत तो शेट जंय आमचो वायलनिस्ट भांगाराचो मोचो विकूंक गेल्लो तो उजो वापरता आनी त्या उज्यान तो भांगार घालता. कित्याक हें भांगार आनिकूय शुद्ध जावपाक जाय. भांगाराची शुद्धी जावपाक त्या उज्यान घालपाक जाय. म्हणटच उजो आसा. तर असलो उजो जेजू उलयता जो शुद्ध करता. पवित्र आत्म्याचो उजो, मोगाचो उजो, बोगसण्याचो उजो. आनी ह्या उज्यान जरी तर भांगार घातलें जाल्यारूच भाव भयणीनो तें निवळ जाता, शुद्ध जाता. तातूंत जरी तर कागद गायलें कितें जातलें? तातूंत जरी तर लाकूड घातलें कितें जातलें? ह्या उज्यान जरी तर कचरो घातलो कितें जातलो? लासून वेतलो. तर उजो जरी तर आमचे मुखार आसा, जेजू आयिल्लो आसा उजो घेवन, जाल्यार त्या उज्यान वयता आसतना आमी भांगार जावपाक जाय. लाकूड आनी आमी कागद जावन गेलीं वा आमी कचरो जावन गेलीं जाल्यार लासून वेतलीं. जाल्यार संवसाराक जेन्ना जेजू उजो घालूंक आयला, तूं कोण? भांगार काय तूं लाकूड काय तूं कचरो? कचरो म्हणल्यार आमी आमच्या सगल्या तरेच्या पातकान आसा, तेंच वायट घेवन आसा, मन बदलूंक सोदिना. आमी कचरो, वास मारता, आमकां घाण मारता. आनीक चान्स ना, लासून वेतलो. कित्याक उजो लासयता.
पूण जरी तर आमी भांगार आनी शुद्ध जावपाक सोदता जाल्यार शुद्ध जातले हांव. ही शुद्धी करपाक भाव भयणीनो वसात आनी खंयचेय वो शेट आसा ताका मेळात. कितलो वगत लागता, रोखडेंच जायना. उजो लायलो, भांगार दवरलें जायना, वगत लागता तेका. आनी ह्या पासत जो शेट आसा ताणें त्या उज्या मुखार बसून रावपाक जाय. तें भांगार आसा तें हँडल करपाक जाय कसले कसले इन्स्ट्रुमेंट घेवन, ना जाल्यार तें जायना. म्हणटूच जे भाशेन आयज आमकां दुसऱ्या वाचपान सांगलेलें आसा, थीरपण सांबाळपाक गरजेचें, थिराय गरजेची, एन्ड्युरन्स. आनी एन्ड्युरन्स म्हणटा तेन्ना जेन्ना आमी भांगार जावपाक सोदता, म्हणजे आमी बरें करपाक सोदता, अनितीचेर आड वचपाक सोदता, दुसऱ्याचे हक मेळोवपाक सोदता, तेन्ना थिराय गरजेची. थिराय जरी तर ना जाल्यार आमी त्या उज्यान लासून वेतले. आनी जायतीं जाणां लासून वेतात. देखून जें कितें दुसऱ्या भागान सांगलां जेजून, ह्या फुडें एकाच गोरोब्यान 5 जाणां मदें फूट पडटली. एके वाटेन ते 1 जाण, दुसरे वाटेन 2 जाण. बापूय पुताचेर आड, धूव आवयचेर आड, झगडीं केस्तांवां. आतां एलिसांवाच्या दिसांनी पासून जालां. एकलो पाय आहा तो एकल्या कॅन्डिडेटाक फेवर करता, पूत आहा तो दुसऱ्याक. झगडीं घरान एलिसांवाक लागून. आवय एक चित्ता, धूव दुसरें चित्ता. आवय जरी तर धुवेक सांगत हें सारकें ना, तो तुवें धरला तो न्हवरो बरो न्हू. आपल्या न्हवऱ्याचेर कितें आड उलयत जाल्यार आमच्या चेडवांक राग येता, आवय बापायचेरूय आड येतात. सून आनी सासू जाल्यार सांगपाकूच नाका. आमचे सिरियल्स, आमचे मुवीज आसात त्यो चडश्यो असल्योच आसात. तांचेर पयशे केल्यात, सुनाचेर आनी सासूंचेर तांच्या नांवान लोकांनी पयशे करून काडले. जाल्यार खुद जेजून म्हणलेलें, जाल्यार असल्या आवय बापायनी, असल्या बापूय पुतांनी और भाव भाव जे झगडटात, आपल्याक चोड मेळचें, भाट मेळचें, घर मेळचें अशें म्हणून झगडटात, तांणी कुशाल जावपाक जाय आसलें न्हू. जे तुमचे मदें असले भाव भाव आसात, जे बापूय पूत आसात, आवय धुवो आनी सून सासू आसात, तांणी कुशाल जावपाचें न्हू. कित्याक जेजू म्हणटा हांव हे भेद घालपाक आयलां, ह्यो फुटी घालपाक आयलां, ह्यो झगडी घालपाक आयलां. हें मिसांव जेजूचें दिसना. कुशाल जावपाचें न्हू. भाव भयणीनो, जशें म्हणलां हो उजो घालूंक जरी तर जेजू आयला, जे कोण असली फूट घालून रावतात लासोन वयतले ह्या उज्यान, उरचे ना. थोडो वगत उत्तले ही पदवी घेवन, फटोवणी घेवन, ही झगडीं घेवन, फटकीरपणां घेवन मातशें उत्तले थोडो तेंप. बरें दिसतलें वयर रावपाक. दुसरे तुका मान बागयतले आनी समजतले वय तूंच तो. पडटलो सकल, लासोन मोडटलो ह्या उज्यान. पूण जरी तर ह्याच उज्यान आमी बऱ्या मनान भांगार जावन वेता, बरें करूंक वेता, जाल्यार शुद्धी जातली. तर आयज ह्या बणकणीच्या वावरा पासत भेटयल्ल्या आयताराक मागुया देवा लागीं, पातकाचे बणकणींतली भायर सरूंक आमकां आदार दी. वेगवेगळे तरेच्या बणकणींत आमी आमकांच घातलेलीं आसात, जावं दुडवांचे वो हे इलिगल वस्तूंचे, वो जे कोण पदवी आसात तांचे आमी गुलाम जावन आसा. ह्या बणकणींतली आमकां भायर काड. आमी तयार आसा. आमी थिराय सांबाळटले हांव ह्या उज्यांतल्यान चलूंक आनी पवित्र आत्म्याचें बळ घेवंक, मोगाचें बळ घेवंक, बोगसण्याचें बळ घेवंक, आनी आमचे गोराबे जे फुटलेले आसात आनी आजून फुट्टात ते एकठांय सांबाळूंक आमी सोमया तयार आसा. ही बासावणी आयच्या मिसांत आमची जावं दी. हेंच आतां हे भेटवणीन ह्या उंड्या सोऱ्यांत आमी आमकां उबारुया. व्हडांतली व्हड मिलाग्र आतां ह्या आल्ताराचेर जावपाक वेता. सादो उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. तर आमची हेच भाशेन बदलणी जावंक, आमची शुद्धी जावंक आमकां जण एकल्याक ह्या आल्ताराचेर आमी उबारुया.